नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव सावियो रॉड्रिक्स कॅलिफोर्नियांत थावन एक कविता सादर करता. ही कविता रोचपी बाब मानेस्त श्री मारियानो लुकास दिनीज गांवांत काणकोणा गोंय आस्ता लंडन आनी कवितेचें नांव देवा देण्याचो गांव. तर आयका. दोर्या आनी हिरव्या दोंगरांनी भोल्लोलो गांव संवसाराक गाजता ताचें सोबीत नांव. दोर्या आनी हिरव्या दोंगरांनी भोल्लोलो गांव संवसाराक गाजता ताचें सोबीत नांव. मोटोरां रस्तो महामार्ग सोत्रा पासार कोत्ताना झाडां तुका येवकार दितात करमलघाट चोडटाना. दोंगर ते हिरवे तशे वांकडे गांवांत रोखडेच पावतात आसोनूय ते तिंकडे. दोंगर ते हिरवे तशेच वांकडे गांवांत रोखडेच पावतात आसोनूय ते तिंकडे. दोर्या किनारेर आसात खूब दाट चिकाट माड भाटांत बोल्ल्यांत काजू पणस आंब्या झाड. वेळेर नुस्तें मारूंक पागी रांपोण घालतात देगेर आसलोल्या माडांचेर रेंदेर चोडटात. वेळेर नुस्तें मारूंक पागी रांपोण घालतात देगेर आसलोल्या माडांचेर रेंदेर चोडटात. हातांत तांच्या काती दुदकें आसता माडा कोवळार बसोन सुवादीक गायनां गायतात. सोगले इगोर्जांनी फेस्तां पोरबो मनयता. श्रीस्थाळ देवळांत व्हड जात्रा जाता. सोगल्या इगोर्जांनी फेस्तां पोरबो मनयता. श्रीस्थाळ देवळांत व्हड जात्रा जाता. एका वर्साक श्री मल्लिकार्जुन देवळांत इरामेळ आसता तो दुसऱ्या वर्साक भोक्तिवन शिशाराणी कोत्ता. शेतकारी कुमार पागी रेंदेर लोक आसता भोल्लोलो. कुमार सोदांच ओकुपाद मोडक्यो करूंक बसलोलो. शेतकारी कुंभार पागी रेंदेर लोक आसा भोल्लोलो. कुमार सोदांच ओकुपाद मोडक्यो करूंक बसलोलो. शेतकारी शेत रोयता तो रेंदेर दिसता माडा सूर काडलोलो. पागी नुस्तें मारता नुस्तें खावून लोक धादोसता सोगलो. गांवची वडवीक सांगोन कोबार जावची ना. भोंवडेकार मौजेन दीस सादता वेळेर भोंवताना. गांवची वडवीक सांगोन कोबार जावची ना. भोंवडेकार मौजेन दीस सादता वेळेर भोंवताना. गांवचो लोक कसलोच भेदभाव मानिना. देवाच्या देण्याचो गांव काणकोणा. तर आयकुप्यांनी ही जावन आसली आयची कविता देवाच्या देण्याचो गांव आनी रोचपी बाब मारियानो लुकास दिनीज. हांव RJ रॉक वाज भिहुला वाज आनी आवाज कम्युनिटी रेडिओ मॅनेजर अली बेग हांकां दिनवासता. तेच परी तुमकां आयकोप्यांक आनी पळयणाऱ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तर मेळचें फुडले पावटी. आदियोस.